नमस्कार. प्रुडंटाच्या प्रायम बुलेटिनान तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. प्रुडंटाच्या एक्सपोजा उपरांत 24 वरां भितर सरकारान केली आदले मीन संचालक आनी अधिकाऱ्या आड कागाळ. देशप्रभूच्या बेकायदेशीर खणी विशींच्यो 3 फायली गायब. तपासात मुद्दाम घाळपणा, कागाळीत आरोप. केल्ल्या कागदपत्रांचेर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिली 4 बार्जी रत्नागिरी व्हरपाक परवानगी. बार्ज धनी संघटनेन तपास सुरू केलो तेन्ना तांकां आयले डी कंपनींतल्यान फोन. बार्ज धन्यां मदीं खदळ. लुसोफोनिया गेम्स गोंयांत आयोजीत करूंक आमदार विष्णू वाघाचो विरोध. विष्णू म्हणटा ज्या देशांनी पुर्तुगीज उलयतात त्याच देशांनी जाता ही सर्त. गोंयांत ती आयोजीत करपाची ना गरज. भाड्याक मोटारी दितना वळखपत्र घेवचे, पुलीस महासंचालकाचे रेंट बायकोवाल्यांक आवाहन. मडगांवां जाल्ले चोरयेंत चोरांनी भाड्याच्या मोटरसायकलींचो केल्लो वापर. आय लिगात डेम्पोवाडच्या मॅचीत जाल्ल्या रेफरिंगाचेर एकेंद्र बेजार. स्पोर्टिंगाचो हेड कोच म्हणटा पेनल्टी दिवप ही शॉकात करपी गजाल. डेम्पोचो कोच मात खेळगड्यांच्या कामगिरीचेर खुश. खबर विस्तारान. आदले आमदार जितेंद्र देशप्रभूची बेकायदा मीन भानगड प्रुडंटान उक्ताडार हाडटकच 24 वरां भितर सरकारान आदले खंड संचालक अरविंद लोलयेकार आनी क्रायम ब्रांचीचो आदलो उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगांवकार आड गुन्यांव नोंद केला. पुरावो ना करप आनी आरोपींक राखण दिवपाचेर तांचेर आरोप दवरला. ह्या अधिकाऱ्यांनी देशप्रभू वांगडा तांच्या खणीचेर कशी पार्टी केली आनी उपरांत ह्या प्रकरणाच्यो फायली कश्यो नाच्च जाल्यो ते प्रुडंटान उक्ताडार हाडिले. आदले आमदार जितेंद्र देशप्रभूच्या कोरगांवच्या बेकायदा खणीची पळोवणी करूंक गेल्ले खण खात्याचे आदले संचालक अरविंद लोलयेकार आनी हेर अधिकाऱ्यांनी देशप्रभूच्या खणीर लंच घेतिल्ले ही गजाल प्रुडंटान शुक्रारा चलचित्रा सयत उक्ताडार हाडिल्ली. 24 वरां सोंपचे आदींच सरकारान ह्या चौगां सयत वट्ट 9 लोकांचेर फौजदारी गुन्यांव नोंद केला. फामाद चौग जाण जितेंद्र देशप्रभू आदले काँग्रेस आमदार, अरविंद लोलयेकार आदले खण संचालक, हेक्टर फेर्नांडीस आदलो जिओलॉजिस्ट, चंद्रकांत साळगांवकर आदलो क्रायम ब्रँच उपअधीक्षक. जितेंद्र देशप्रभूच्या ह्या प्रकरणात मुखेल आरोपी आसात तांचे वयले आरोप असे आसात: बेकायदा मीन काडप, येरादारी आनी निर्गत करप, हेर आरोपी वांगडा संगनमत करप. हेर अधिकाऱ्यांचेर हे गुन्यांव केल्ल्याचो आरोप आसा. आपणालें काम सारकें करूंक ना, आरोपीचेर कारवाय करूंक फाटीफुडें केलें, गुन्यांवकारांची राखण करपाचो यत्न, चौकशीत मुद्दाम घाळपणा केलो. कोरगांव खणीच्यो फायली ना जाल्यात ही गजाल शुक्रारा प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ली. कागाळींत ह्या फायलींचो उल्लेख केला. कोरगांव खणींतल्यान बेकायदेशीर रितीन काडिल्ल्या मिनाचो वालोर थारावपी 3 फायली खण खात्यांतल्यान ह्या आरोपींनी नाच केल्यो. प्रुडंटान जेन्ना जितेंद्र देशप्रभू कडेन संपर्क साधलो तेन्ना ताणें अशें सांगलें: डबोसो काडटना दिसता विज्युअलांनी. आणि आता जी केस रजिस्टर झाल्या न्हू, ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आनीक एक अजाप करपासारकी गजाल उक्ताडार आयल्या. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान बनावट डॉक्युमेंटाचेर बार्जीक ना हरकत दाखलो दिला. करीम मडगांवकाराच्या 4 बार्जीक रत्नागिरी व्हरपाक तांणी मान्यताय दिली, पूण ओरिजिनल डॉक्युमेंटाची कसलीच तपासणी जावंक ना. इतलेंच न्हय तर ह्या प्रकरणाचो तपास थांबोवचो म्हणून बार्ज धनी संघटनेक डी कंपनी कडच्यान धमकी दिवपी फोन येवपाक लागले. गोंयच्या कांय बार्ज धनियांनी अंडरवर्ल्डांनी गुंतवणूक केल्या काय कितें असो प्रस्न ह्या प्रकरणाक लागून मुखार आयला. पळयात हो खासा रिपोर्ट. हे सगळे कशें जालें तें पळयात. गोंयच्या मायनिंगेचेर बंदी घातिल्ल्यान खणीचेर निबून आशिल्ल्यांचेर संकट आयला.
बंदीचो बार्जीचेरय परिणाम जाला. बार्जी बंद उरिल्ल्यान तांचेर अर्थीक संकट आयला. करीम मडगांवकाराच्यो 4 बार्जी आसा. ह्यो बार्जी रिणाचेर घेतल्यात. थोडी रक्कम बँकेन दिल्या आनी थोडी डी कंपनीन दिल्ल्याचो आरोप आसा. आतां मायनिंग बंद जाल्ल्यान रीण फेडपय कठीण जाला. ह्यो बार्जी आतां रत्नागिरी धाडल्यात. दुसऱ्या राज्यान बार्ज कामाक लायतले जाल्यार सगळ्यात संबंदीत खात्यांची मान्यताय घेवपाक जाय. पूण ह्या केशीन करीम मडगांवकारान मान्यताय मेळोवपा खातीर बनावट दाखले दिल्ल्याचो आरोप आसा. करीम मडगांवकर एका कार्यालयान अनुसूचित NOC हाडूंक गेलो. ताचेर ताणें आपलें नांव घालून घेतलें आनी उपरांत कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक दिलें. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कसलीच चवकशी करनासतना ताका NOC दिली. हो प्रोसिजर तेणी फॉलो केलो ना. पूण हे 4 बार्जो भायर गेले तेन्ना तो मडगांवकार आमचे हितून एसिस्टंट लेबर कमिशनर ऑफिसांत येयल्लो आमी आसतनाच. आनी तो आमचे कडेन मागतालो की आपल्याक व्हरपाक NOC दियाय म्हणून. आमी ताका सांगलें तुजें क्रू पळय आहा त्या क्रुवाची नांवां हाड आनी तेंचे सिग्नेचर हाड आनी ते वचपाक ते सेटलमेंट घेवपाक रेडी आहाय म्हणून. ते आमकां पयलें कितें तें तुजी फॉर्मेलिटी सगळी कर तेजे उपरांत तुका आमी NOC दिता म्हणून. कांय दिसांनी बार्ज धनी संघटनेच्या वांगड्यांक धमकी दिवपी फोन कॉल येवपाक लागले. हे फोन कॉल मुंबयच्यान येताले. डी कंपनी कडल्यान हे फोन कॉल येताले. आशाताई ह्या नांवान एक बायल तांकां धमकी दिताली. ह्या प्रकरणाची चवकशी बंद वडोवची म्हूण ती धमकी दिताली. कॅप्टना कडेन आमी विचार केलो की बाज गेली कशी आनी ताका NOC केस मेवली. म्हणटकूच तेणें झेरॉक्स कॉपी मारून कॅप्टन बोर्डा कडेन आनी तेजेर आमची सायन मारून आमचो स्पेशल रिप्रेझेंटेटीव SR आहा तेजेर आनीक विदावट आमगे NOC नासतना तेणें ताका कॅप्टन बोर्डान झेरॉक्स कॉपीचेर ताका हें करून दिले. तो हमारा जो NOC हमने जो हमेशा देता है उसमें हमारा ओरिजिनल लेटर पैड है. उसको 4 कॉपी रहता है. एक कैप्टन पोर्ट, एक लेबर कमिश्नर, एक बार जोनर है, एक रिसीव्ड कॉपी हमारा. ये चारों लेटर पैड यूनियन का ओरिजिनल है. ये जो कैप्टन को दिया ब्लैक एंड व्हाइट डुप्लिकेट कॉपी है. या पुराय प्रकारावेल्यान एकच प्रश्न मुखार येता. अंडरवर्ल्ड गोंयच्या बार्जवाल्यांक पयशे पावयता काय कितें? धमकी दिवपी फोन कॉल प्रकरणाचेर बार्ज धनी संघटना पुलीस कागाळ करपाची आसा. प्रुडंटान मडगांवकारा कडेन संपर्क सादपाचो यत्न केलो. मात शेनवारा सांजे उसरा मेरेन तो मेळ्ळो ना. आमकां सांगलें फॉरगिव हिम म्हणून. तो कांय जाप परिणाम जालो, कांयच उनो कू करना जालो, कांयच्या कुतर भायर काडना जालो. तेन्ना मागीर कॅप्टन बोर्डान सांगलें फॉरगिव हिम. रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. लुसोफोनिया गेम्सा विशीं सध्याच्या सरकाराची कितें भुमिका आसा तें आपल्यांक खबर ना. मात ही सर्त गोंयांत आयोजीत करपाक आपलो खर विरोध आसा अशें भाजपा आमदार विष्णू सुर्या वाघान म्हळां. गोंयांत पोर्तुगीज भास उलयनात आनी गोंय हो पोर्तुगालाचो भागूय न्हय. ताका लागून ही सर्त गोंयांत आयोजीत करची न्हय अशें तो म्हणटा. माय लायफ इन एक्झायल ह्या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्यावेळार तो उलयतालो. पापू शिरोडकराच्या जिवनाचेर आदारीत हें पुस्तक आसा. गोवा हा जर भारताचा भाग असेल तर मग भारत हे पोर्तुगीज भाषिक राष्ट्र आहे का? आणि भारतही जर राष्ट्र नसेल तर कुठल्या आधारावरती गोवा लुसोफोनिया गेम्सचं आयोजन करतोय आणि कुठल्या आधारावर भारताचा संघ यामध्ये सहभागी होणार या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला अजून मिळालेलं. काही वर्षापूर्वी 2-3 वर्षापूर्वी आमचे दिगंबर कामत तिकडे गेले. त्यांना आमच्या कोकणी भाषेत आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे पोर्तुगीजांनी बरी करून फुला मागणी. त्यांचं हृदय परिवर्तन झालं आणि गोवा लुसोफोनिया गेम्सचं आयोजन करणार अशी घोषणा त्यांनी देऊन टाकली. आत्ताच्या सरकारची नेमकी भूमिका काय ती मला माहीत नाही, पण माझी भूमिका ठाम आहे. या गेम्सचं आयोजन गोव्यामध्ये करायला माझा सक्त विरोध असणार. ज्यांचं असेल त्यांनी सोबत यावं आणि खड्या दिलाने त्यांना सांगावं की या गेमचं आयोजन आम्ही होऊ देणार नाही. कशाला करायचं, कशासाठी करायचं? मला आठवण येते की आम्ही लहान होतो, शाळेमध्ये शिकत होतो. पापू शिरोडकर एक आगळेवेगळे महान बुद्धिमान असे व्यक्तिमत्व. ते नामांकित विचारवंत आणि थोर स्वातंत्र्य सेनानी सुद्धा. माय लाईफ इन एक्झाईल म्हणजेच माझा विजनवास हे त्यांचे अपूर्ण चरित्र आहे. त्यात त्यांनी आपल्या गोव्यातील व अंगोल्यामधील कारावासाच्या व्यथा व्यक्त केलेल्या आहेत. आता घेऊया एक विसव.